संपलेल्या आल्फ्रेड पिंटो हाच्या आत्म्यान मीस पेटयता रॉयस्टन तेरेज. फामिलीच्या आत्म्यांक मीस पेटयता पर्सी फेर्नांदेश. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्यांक आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचें दूख धरून देवा कडेन आनी एकामेका कडेन भोगसोणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पुसत घेवन सदांच अंकवार मुरयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सुमया काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुमया काकूट कोर. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या मोगाल बापा, सोर संपूर्ण देणी तुजे थावन उपसतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटोय आनी आमी आमची भोक्ती चोडय अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरी देणी पोसून वाडोय. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तोच खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. घेवन पावलून कोरिंथकारांक बरयलोले पयले चिटीबेलें वाचो. बाबा भयणीनो, तुमचे मदें हांव आयलोलो तेन्ना सुंदर भाशेची हुशारकाय आनी व्हडली जाणवाय दाखोवन देवान दिल्ली साक्षी हांवें तुमकां परगटूंक ना. तुमचे मदें आसलो तेन्ना जेजू शिवाय मुणगे कुर्सार मारलोल्या क्रिस्ता शिवाय दुसऱ्या कित्याचीच ओळख म्हाका ना म्हूण हांवें तुमकां दाखयलो. हांव तुमचे मदें आयलोलो तेन्ना म्हजे शक्तीर पातयो न्हय पूण भियोन आनी कांपून आयलोलो. हांवें तुमकां खात्री दितले मनशाचे जाणवाये प्रमाणें उतर परगटूंक ना आनी निरोप दिवंक ना, पूण हें सगलें आत्म्याचे शक्तीन घडून आयलें. म्हणटूच तुमच्या बाबार्थाची बुनयाद मनशाची जाणवाय न्हय पूण देवाची शक्ती. देवाचें उतर. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा, तुजे समृद्धीचो हांव कितलो मोग करता. तुजे समृद्धीचो हांव मोग करता कितलो. दिसभर ती म्हज्या मनांतूच आसा. तुज्या आत्म्या सदांच म्हजें जिवीत चलयता. तांचे वरवीं तुवें म्हाका म्हज्या दुस्माना परस शाणो केलाय. सर्वेस्परा, तुजे समृद्धीचो हांव कितलो मोग करता. तुजी खुशी हांव नियाळीत आसा देखून सगल्या म्हज्या गुरू परस हांव शाणो जाला. तुजे कायदे सांबाळटा देखून जाणट्याचे जाणवाये परस अदीक व्हड म्हजी जाणवाय. जबाब. सर्वेस्परा, तुजे समृद्धीचो हांव कितलो मोग करता. तुज्या उतराक पाळो दिवचे खातीर पातकाच्या मार्गार हांव पांय दवरिना. तुज्या कायद्यांक पाठ करून हांव चलना, कित्याक तूंच म्हाका तांची समजणी दिताय. जबाब.
सर्वेस्परा तुझे सुमतीचो हांव करता. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. गरिबांक बरी खबर दिवन ताणें म्हाका धाडला. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं. तुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजू नाजारेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सोये प्रमाणे सोनवारा दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचून उबो रावलो. इसायास प्रवादीच्या पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उसयत आसतना अशें बरयलेलें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक, कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराचे कुरपेचे वरस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक पळोवन आनी ते सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलेल्या समेस्तांचे दोळे ताचेर लायलेले आसले. तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकल्ल्या हें शास्त्र लिखीत आयज खरें जालें. आनी सगळीं ताका शाबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतालीं तीं माणकुलीं उतरां आयकून अजाप जातालीं. ताणें म्हटलें, हो झुजेचो पूत न्हय? आनी ताणें तांकां जाप दिली, वय जा, तुकाच तूं बरो पळय. ही म्हणणी दुबावीण तुमी म्हाका लायतल्यात आनी म्हणटल्यात, कफारनाऊंत तुवें जायतें केलां म्हूण आमी आयकलां. तें हांगाय तुज्या खाशा गांवघरा पळय. मागीर ताणें म्हटलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या खाशा गांवांत मान मेळचो ना. आनी एक सोत तुमकां सांगता, एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने स्वर्ग धांपून उरलो. आख्ख्या देशान व्हड भूक पडली. तेन्ना इस्रायलांत जायत्यो विधवा आसल्यो. पूण सिदोन मुल्कांतल्या सारेफात नगरांतल्या विधवाक काडून तांतले एकलेय सोरी एलिजाक धाडलो ना. तशेंच एलिजा प्रवाद्याच्या काळार जायते कोडकार आसले. पूण सिरियेच्या नामानांक काडून तांतलो एकलोय नितोळ जालो ना. आनी आयकून देवस्थानांत आसलीं तितलीं तिडलीं आनी उठून ताका शारा भायर घातलो. तांचें शार बांदलेलें आसा त्या दोंगराचेर माथ्यार थावन ताका सकला शेवटून उडोवंक थंय पर्यंत ताका घेवन गेले. पूण सारको तांचे मदल्यान चलून तो आपले वाटेन गेलो. देवाचें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाल भणी भावानो, ही कोरोना पिडा चलता त्या दिसांनी आमच्या ल्हान भुरग्यांक चड वायट जालां. ल्हान भुरगीं म्हटल्यार जी कोण पयले फावटी इस्कॉलान बी तरी आसलीं पळय तीं, किंडरगार्टन या फर्स्ट स्टँडर्डान. कित्याक पयले वर्स इस्कॉलान KG या फर्स्ट स्टँडर्ड एकदम म्हत्वाचें. भुरग्यांक एक व्हडलें दिसांव शिकयतात. कसलें तें तयार आसप, टू बी रेडी. सकाळीं आवय बापूय ह्या ल्हान भुरग्यांक उठयतलीं आसलीं इस्कॉलाक वचोन, ताका उठोवंक ना. पूण हें पयलें वर्स तांकां तयार करता. आतां भुरगीं 10, 10:30, 11 वरांचेर उठतात, ब्रेकफास्ट करतात आनी सोयी बरी न्हू. तयार आसप. तेच परी एक ल्हान भुरगें सुमार 30 पावटी एक उतर
चोयता वा वाचता मागीर तें तो ताच्या मनान भरीत दिता आनी हें घडटा पयल्या वर्साक इस्कॉलाच्या पयले वरस एकदम म्हत्वाचें आनी आमच्या थोड्या ल्हान भुरग्यांक ह्या वर्सा मेळोंक ना हें ऑनलायन टिचींग जें चलता ही सगळी फकाण क्लास 1 to 5 कसली ऑनलायन जायना आनी जावचें ना भुरग्यांक ल्हान भुरग्यांक अशें शिकोवंक जाय आवय बापायन शिकोवंक जाय घरांत तांकां रेडी करूंक जाय म्हाका दिसता न्हू आयचे पयले वाचप आमी भाग्योन पावलोची कोरिंतकारांक बरोवन पयली चीट सुरू केल्या भाग्योन पावलो कोरिंतांत आतेनांत हांव आयलोलो आतेनान तो फेल जालो ताचें प्रवचन जावंक ना तेणी आयकोंक ना कित्याक तो व्हडली फिलॉसॉफी घेवन गेल्लो थंयसर आनी ती आतेनाचो लोक ताका म्हणूंक लागलो दुसरे फावटी आमी तुका आयकला आनी तो तें गांव सोडून कोरिंतांत दुसरे फावटी येता कोरिंतांत 2 वस्तू कोरिंतकारांक सांगता पयलो तो म्हणटा खुर्सार लायलेलो जेजू हांव तुमकां बरगडटा दुसरें पवित्र आत्म्याची शक्ती तुमकां हांव दाखयता वा दिता अशे भाशेन कोरिंतकार तयार जातात रेडी जातात क्रिस्तांव जावपाक शुभ वर्तमानान नाझारेताचो लोक तयार नासलो जेजूक येवकार दिवंक ती खरेपणी तयार नासली त्या पासत ती ताका ताची उतरां आयकल्या उपरांत ताका सकयल उडोवंक सोदतात जिवेशी मारूंक सोदतात कित्याक नाझारेताचो लोक ताका येवकार दिवंक वा ताची शिकवण आयकूंक तयार नासलो तांकां आनी दुसरें कितें जाय आसलें मोगालिश्टानो ही दोनूय वाचपां आमकां आमच्या मनान 2 वस्तू सांगून दितात पयले आमी सगळीं तयार आसूंक जाय आमीच नकळो आमकां कितें जातलें तें आमचें घरदार जाग्यार घालून आमचें जिवीत जाग्यार घालून आमी तयार जावया दुसरें जेजू देवाचो पूत खुर्सार खिलायलेलो जेजू आनी पवित्र आत्मो आमकां शक्ती आनी बळ दिता हे शक्तीन आनी बलान आमचें जिवीत नवसरूंक आयज जेजू कडेन आमी मागुया आमीन सरेस्परा देवा सृष्टीच्या रचणार आमी तुका दिन वाचता तुज्या उदारपणान जर आमकां दिलाय तो उंडो तुका भेटयता री तुवें दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो सरेस्परा देवा सृष्टीच्या रचणार आमी तुका दिन वाचता तुज्या उदारपणान जर आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो तुका भेटयता दाक वाडून दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां उठमीक दिवंक जातलो पात्रांची दूद करून आनी तुका बलिदान भेटयता तें तुका मानता तसलें म्हज्या फट्यापणाक म्हाका दिवंक काड सगळें म्हज्या भावा भयणांनो मनशांनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं मागात आमच्या आखे पवी सभेच्या आदारार सरेस्पोर मानून घेवन जिव्या देवा पवित्र बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवय आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णायेन आमकां फावो जावंक निर्मी हें आमी मागता तुज्या पुताक जेजूचे नांवी स्वर्गस्पोर तुमचे सगळें आसूं आमची काळजां उबारुया सरेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया सरेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर फाल्यां आनी सोर थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो
तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूल तुवें रचली, ताचे वरवीं नव्यान आमकां तुजे सारकेची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करतात तुजी सेवा. रितमेर तुका वाकाणटात तारोन मेल्लेली तुजी पोरसां सगळ्यार एकाच ताल्यान तुका दिन वाजतात तुज्या स्वता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगातीन सोदो सांग आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र स्वर्गानी संसार वाला तुझ्या वेदना स्वर्गी तुका सर्वेस्वराचे नामी येता स्वर्गी तुका बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन गोश्ट मरण सोंसुपेच्या आदीं ताणें उलो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर तुमची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आदलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचे भोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते बरोबरें. हें म्हज्या उलासाक पाडताचो दुसरो बूट करपोवया. सुमयान जेजू आमी हो उंडो खाता आनी एकादशींतलें पियेता. इतले फावटी तूं वैभवान येवसर आमी तुजें मरण करता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमाक समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या मोनी बापा आनी सगळ्या यादकी वर्गा बारबर तिका प्रतिमोगान वाडोवं. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टापतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगपी तिचो पोती भाग्योन तुजे भाग्योन देवदूतां आनी सोर काली तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां मागली. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावन आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमच्या सरमंडळाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडोवक राज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक दोशिता तशी आमची पातकां दोस आनी आमकां कांयनीन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोबुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परमाशान वतलेता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्ग आकांतांतली वाटाय.
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतान म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वाडताचे दीश कर आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका पोटार सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान सगळ्यांची शांती सदांकाल तुमचे सगळ्या आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे श्रेय संसाराचे पाप खातीर आमची वागणूक कर. देवाचे श्रेय संसाराचे पाप खातीर आमची वागणूक कर. देवाचे श्रेय संसाराचे पाप खातीर आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताचे पुण्य ताचे सगळे वरवीं आमकां दिसवतेन आमी सासणाची जिवीत सगळ्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवतेन ती आमचे सोबती आमी खास तारिना जावन पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यान तशेंच करी भलायकी तशेंच पयशे देवाची शेरी संवसाराचे पाप खातीर शिड्याच्या जेवणान आपयल्यान सगळीं सुखागी क्रिस्ताची कूड आनी रगत सासणाच्या जिविताक आमकां सांबाळ. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा सर्गींच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची कालसां प्रिती मोगान थीर जावंक आनी तुजीच सेवा मोगान करच्याक, आमच्या भाव भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूंक ह्यो आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सवेस्पोर तुमचे सवें आसूं. सोर पदवेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.